आमी देवाचें उतर आयकतना कशें आयकता म्हणजे कितें आमी घोडेक मनांत तें पळयता मनांत आमी समजता पूण कशे भाशेन आमी पळोवंक जाय तर कशे भाशेन आमी आयकोंक जाय तर जेजूच्या सांगाता आमी तें आयकोंक जाय म्हणजे हो संबंद पयलो वयलो जावंक जाय तेन्ना आमी ताच्या सांगाता तें आयकता एक कित्याक लागून कित्याक आमी सगळीं जाणां ताचे सोबे आसा ताचे कुणींतले आमी सांदे तर आमकां तर हें समजूंक जाय जाल्यार आमी आमचे वस्तूंगे न्हय ताचे सोबे रावन समजोंक जाय आनी तो आमकां पवित्र आत्मो दिता तें बरे भशेन समजोवच्याक हें सगळें कशे भशेन थारायलेलें आसात तें समजून घेवच्याक पयले वाचपान आमकां कितें सांगलां तें घोडेक आमकां समजना जाय हे पळय दुसरे याज्ञीक आसतात ते कितें करतात ते दुसऱ्यां पासत तांचें एकपण देवा सगळें घडोवन येवच्याक योजना समोर पितात तें केलें की ना मागीर तांकां सुटका मेळटली आमचोय लोक समजनासतना कित्याक जेन्ना कोश्ट चड जाले की ना मागीर तांकां सांगूंक जायना मागीर ते आपलो विस्वास सोडटात भावार्थ सोडटात आनी कुड्ड्या देवांची पुजा करूंक लागतात हेंच समजोन की तांकां तर आमी कितें भेटोवणी कोंबे बोकड्यो दिल्यो जाल्यार आमकां आमच्या पातकांतली आमकां ह्या वदृश्यांतली सुटका मेळटली म्हणून घडटा तशें ना ताचें जिवीत अदीक वायट जायत वता मागीर ती परतून येतात कित्याक परतून येतात कित्याक थंयसर आमकां सुटका मेळ्ळो ना पातकांतली आनी वदृश्यांतली कोणेन सुटका दिल्ली आसा पयलें वाचप आमकां सांगता जेजू कोण देवाचो पूत आनी आमी कोण देवाची भुरगीं तो आमकां कसो सुटका दिता तर तो आमचे गोतींत आयलो देव आमचो सारको जालो आनी पातका बीन ताणें जिवीत सारलें काल आमकां सांगलां तें सगळे वस्तूंनी पातकान ताका गिरासलो पूण ताणें पातकाक भायर दवरले आनी आयज सांगता ते प्रमाणे बापाचे येवजणे प्रमाणे तो जियेलो आनी कितें सांगलां आयज खालती काय कितें तें तो समजलो इतलो खालती जालो की म्हाका जाय तशें न्ही देवाची येवजणे प्रमाणे कशे भशेन संवसाराची सुटका करूंक जाय तें फकत देव जाणा पूण हांवें कितें करूंक जाय म्हजें जिवीत देवाक समोर पळोवंक जाय आनी जेन्ना आमी कश्ट दोग सोंसता दुयेंसां जालीं म्हणटत आमकां नाका पुरो जाता तेन्ना आमी निराशी जावंक फावना आमचें निराशीपण जेजू सोबें धरूंक जाय आनी तो आमची गोठाय जावंक लागता हो अणभव आमी घेवंक जाय आनी थोड्यांनी घेतलेलो आसा हांव जाणा हांगसरूय खूब जाणांनी जेन्ना तांचेर वदृश्य कोसळलेलें जेजूचेर पातयेवन ती बरी जालेली आसा परतून ताका आक्रमण जाता परतून ताचेर हें करता देंवचार पूण ताणें सोडूंक ना असल्या वेळार देवाच्या जेजून जी आमकां सुटका दिल्ली आसा ती थंयसर तांकां कळोंक लागता आनी हांकां कळोंक लागली की ना मागीर ती दुसऱ्यांक घोटाय जावंक लागता ती उलयता तांचे कडेन ना पूण जेजू सोबें हें सगळें घडटा म्हणटत तांकांय दुसऱ्यांकूय घोटाय मेळटलीच आनी हे परी सादां भक्तांचें जिवीत कित्याक ताणें हें समजून घेतलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे तेजें ही नवी शिकवण आमी आदली शिकवण सोडूंक जाय आनी नवी शिकवण आमी पत्करूंक जाय म्हणून आमकां जेजून सांगलां म्हणटच हे भाशेन जियोवच्याक उपास आमी केन्ना करता उपास आमी कित्याक लागून करता आमी आदल्यो चाली पळय आसात त्यो नाकारच्याक आतां जेवण सगळ्यांक जेवण जाय तो वेळ आयलो की ना मागीर इतली भूक लागता
जेवना जाल्यार मत्ता कशें दिसता आमकां, मत्चें ना आमी, पूण अशें दिसता आमकां. आनी अशें दिसता आनी चिंतता म्हणून आमकां ते भशेन घडोवंक लागतलें. पूण आमी तर ठामपणी रावत कांय जायना. आमच्यान खूब वर्सां काडूंक जाता जेयनासतना पर्यंत. कित्याक देव आमचें सगळें आसा आनी देव जावन आसा आमची गोठाय. हें कशें कळटा आमकां? मनांत न्हय, भावार्थान कळटा. तेन्ना आमची मनांतलीं चिंतनां उजवाडावन येतात. कित्याक आमी आमचे शक्तीचेर न्हय, देवाचे शक्तीचेर. आनी देव आमकां शक्ती ह्या सगळ्या वस्तूंनी दिता. पूण तो तर आमचे सगळें आसा, ताचे शक्तीन आमच्यान जिवंक जाता. हें सगळें आमी जाणा. पण ते पाळच्याक प्रत्येक जाणांनी ही जबाबदारी घेवंक जाय. आमी ताचे कडेन नम्रतायेन मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे ओंटेन धरया, जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू जो आमचें जिवीत जावन आसा, तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. सगल्या सांद्यांनी जे कुडीचे, मनाच्या आनी ओतम्याच्या सांद्यांनी तो भरोन येता. सगलें आमचे सगळे आहा तितलें ताचें सगळें आसा. ताचें सगळें आमी तें ताच्या नांवान भायर काडून दवरया. कसलीय चिंतना जावं, कसली भावना, कसले येवजोडी, कितेंय जावं तें बरें वायट पोजडे सगलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. आनी जेजूचेर दवरलें की ना, तो रोखडेच तें नितळ निर्मळ करता. आपल्या जिवितान जें ताचें जिवीत आमचे भितर आसा तें अदीक उजवाडाक हाडटा. आनी ताचे गोठायेन आमचें जिवीत आमचें सारूंक जाता. जांकां कान आसात ताणें आयकुचें, जांकां दोळे आसात ताणें तें पळोवचें. जेजून अशें सांगलां. देवाची येवजण सगळें जाता. देवान ताका मागलोलो, ताका निवडलोलो, आनी हे भाशेन प्रत्येकांक आमकां जेजू सगळें निवडलीं जातात. फाबियान आनी सेबास्त्यान भाशेन आमी ठामपणी जेजूच्या एकवटांत रावया. आनी कित्याकूच आमी भियेनासतना जेजूच्या मोगान आमचें जिवीत अदीकान अदीक घडोवन येवंक आमी आतां आमचें जिवीत ताका समोर पळोवया. आमेन.